किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. हेजे उजो लागपाचे प्रकार सुरवात म्हादयच्यान जालो, बट आतां जशे दीस वतात तशें म्हाका दिसता वेगवेगळे कडच्यान ह्यो घडणुको जावपाक लागल्यात. आनी एक गजालीचेर म्हाका दिसता सरकारूय पावलां की दीज आर नॉट नॅचरल. नॅचरल हातूंतले खूब थोडे आसतले. द कायंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी जर पळयत, दीस लुक्स मॅन मेड ऑल्सो. ते मागीर खंयच्या उद्देशान घाल्यात ताचेर आमी मागीर येवया. बट वेन यू लूक एट सच कायंड ऑफ रॅम्पंट वायल्ड फायर्स, वॉट इज युअर इनिशियल इम्प्रेशन? प्रमोद, इट्स अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन. म्हणजे ज्या तरेन राज्यान गेल्या 15 दिसां भितर जे इन्सिडंट घडले फायराचे, ते मागीर जंगलांतल्या काजू बागायतीक आसूं नाजाल्यार गाडयेक आसूं, घरांक आसूं, म्हणजे आमकांय विचार येयलो की अरे अशें कशें इतले इन्सिडंट कशें जावं शकतात. द नंबर ऑफ कॉल्स वीच फायर सर्वीस हॅव गॉट इन दीस 8 days हे कितें तरी नॉट नॅचरल अशा पद्दतीचें सगळें हें सिच्युएशन. आनी आतां तेचेर सामकी हें म्हणटात ती म्हादय वायल्ड लायफांतलो उजो. आतां म्हादय वायल्ड लायफांतलो जो उजो आसा म्हणजे एट फर्स्ट इन्स्टन्स ओन्ली, म्हणजे काल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची थंय इमर्जन्सी मिटींग आपयली. विश्वजीत आनी दिव्या राणे त्या मिटिंगेक हजर आसले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, फायर सर्विसाचे सगळे आसले. आनी तितून पयलोच विशय येयलो की जर हें कोणी तरी मुद्दाम होवन केला जाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. म्हणजे सरकाराक एक गजाल कळ्ळ्या, ती कळ्ळ्या कितपत बरोबर काय चूक म्हाका खबर ना, पूण सरकार एका विशयाचेर ठाम आसा की हे मॅन मेड म्हणून, म्हणजे इट इज नॉट नॅचरल. आतां जर सरकार म्हणटा की ते मॅन मेड म्हणून घातपात जर हेतून आसा जाल्यार ती आनीक सिरियस गजाल जाता की अशा पद्दतीचो घातपात करून वायल्ड लायफाक उजो लावप ही गजाल सादी आसूंकूच शकना. दुसरी गजाल प्रमोद म्हत्वाची म्हणजे वायल्ड लायफाक आतां काजी जे आसात पळय लोकांचे ते वायल्ड लायफा भितर आसात. इतली वर्सां जाली लोक काजी करतात न्हू, ह्याच वर्सा उजो पेटपाक कितें कारण? म्हणजे ह्याच वर्सा ते काजी करतात त्याच लोकांनी उजो लायलो काय कितें, किंवा आगीस काडले काय कितें? इतली वर्सां ते आगीस काडून किंवा आपल्या पद्दतीन व्यवस्थितपणे आपलो वेवसाय करताले. ह्याच वर्सा काजी करणारे मनीस वायल्ड लायफान उजो कित्याक लायतले हो पयलो एक प्रश्न आसा. दुसरी गजाल, आतांच फॉरेस्ट मिनिस्टराची प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तातूंतय तेणी सांगलें की अशें जर कोणी घातपात केल्लो आसत जाल्यार आमी वगीर रावचे ना, कठोरांतली कठोर शिक्षा जातली. आतां घातपाताचे ज्या पद्दतीन सरकार फोर्स करता पळय ते जर तूं पळोवंक वयशीत जाल्यार ती सिरियस ऑफेन्स जालो तो. म्हणजे जर खरोखरूच कोणी जर घातपात केल्लो आसा जाल्यार तो सिरियस ऑफेन्स. आनी अशा पद्दतीचे जर घातपात जावपाक लागले जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट इतलें सक्रीय जावचें पडटलें, अदरवायज इट वील डायरेक्टली हार्म टू डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हळ्यार दीस इज नॉट अ नॅचरल डिझास्टर, दीस इज अ मॅन्युफॅक्चर्ड डिझास्टर. आनी तेंय बी अशें की जर कोणें जर चिंतून जर कितें उद्देशान केलां तर डिझास्टर मॅनेजमेंटाक सुद्दां गजाली हाताळपाक तुगेलो भयंकर वेळ लागतलो, कठीण वतलो. हाऊ डू यू लुक एट दिस? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टायम जो हेलिकॉप्टर्स हॅव बीन पुश्ड इन टू डाउस द फायर. एक कडेन जाता मागीर दुसरे कडेन. आतां म्हादयचेच एग्जाम्पल, काल सांजे मेरेन दिसलें की उजो पालवला, आज सकाळीं परत तुगेलो उजो लागिल्लो आसा. आनीक 2-3 कडेन अश्यो घडणुको जाल्यो. कितें चल्लां अशें दिसता? सी प्रमोद, हे जे आमी म्हणटा साबोटाज, जे आर्सन, तितून भितर एक सस्पिशनाचेर आमी उलयता. बेसिकली देर इज नो क्रेडिबल सबस्टन्स टू प्रूव दॅट देर इज साबोटाज ऑर दिस थिंग. दुसरी गजाल म्हणजे आतां पळय वेगळे वेगळे करून लागला. सांगे लागला, केरी लागला, सात्रे लागला, पेडणे लागला. सो यू नो हीट वेवूय आसा. सो IMD कितें म्हणटा की because of a sudden rise in temperature along with the fluctuations of humidity levels हे जावंक शकता. And they have attributed entire reasoning to this. Now the political class, like including the forest minister and the chief minister, they are saying that there is a strong reason to believe that there could be sabotage. There could be sabotage. So हितून भितर दोन भाशेचें हें दिसता आमकां. पूण जें हितून भितर डॅमेज जाला जे फॉर फार्मर्स, दॅट इज समथींग टू बी वेरी वेरी सिरियस. 15 acre, 20 acres of cashew plantations have been completely gutted in this fire. गेले तेंचे. आनी दिस इज अ सिजनल क्रॉप. सो तांकां इतलें लुकसाण जातलें आनी तें लुकसाण परतून हें जावंक शकत ना. बायोडायवर्सिटी डॅमेज जातली, ती एक जाली. आनी द डॅमेज वीच इज क्रिएटेड इज इरिवर्सिबल. यू कॅनॉट रिवर्स दॅट नाव. इट विल टेक सम इयर्स टू एक्चुअली गेट बॅक दॅट फॉरेस्ट कवर.
हे गजाली पळोवपाक गेल्यार की एक सिरियस विचार करचोच पडटलो आनी हें आतां तुमी साबोटाज आनी कितें आर्सन बी म्हणलां तें सिद्ध करूंक जावचेंच ना बिकॉज देर इज नो सर्वेलन्स ऑन आवर हिल सिस्टम्स ऑर माउंटन्स आनी आमचे दोंगराचेर बी कितें कांयच ना फायर ब्रिगेड तरी कशी वतली वयचीच ना तो एक वेगळोच भाग की वेर आमकां हें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें आमी जें म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट ते दिसाकूच आमी सायक्लोनाचो आमी मॉक ड्रील केलो असो मॉक ड्रील केलो की हेलिकॉप्टर आयले आनी कोण हें थिंगा कॉर्डिनेशन केलें कॉर्डिनेशन जावकूच ना मॉक ड्रिलाक कित्याक दीस वॉज द फर्स्ट टायम दे वर एक्चुअली ट्रायंग अ मॉक ड्रील फॉर सायक्लोन व्हेरी गुड एफर्ट पूण हेणी मातूय पूण चिंतूंक ना की थिंगा एक कडेन उजो पेटला थिंगा आमचो रीच आसपाक जाय म्हणून सो ते वदान उजो पेट्टा हे वदान मॉक ड्रील चलता फॉर सायक्लोन ओके दुसरें डिजास्टर जालें थिंगा दुसरें डिजास्टर जालें एक दीस गेलो 2 दीस गेलो 3 दीस गेलो the complete insensitivity towards fire in this entire disaster management was missing. I mean, it is complete insensitivity. तांकां हेंच ना की that we have to be ready for this kind of an eventuality. तेन्ना तर त्या दिसाक तुमी मॉक ड्रील करतात त्या दिसाकूच तरी तुमी हें करून हें केल्लें ड्रील जाय आशिल्लें तेन्ना एटलिस्ट इट वूड हॅव बीन कंट्रोल्ड एक गजाल किशोर दिसता की फॉर द फर्स्ट टायम ही हेलिकॉप्टर आनी हें करतात भायल्यान आतां हेलिकॉप्टर हाडचे पडटात हें अशें हाजे पयलीं आमी केन्नाच पळयलें नाशिल्लें आनी जेन्ना अशी घडणुकी घडटात म्हणून ताका डिजास्टर म्हणटात इफ वी आर प्रिपेर्ड फॉर एवरीथींग देन इट इज नॉट अ डिजास्टर सो खबर नासतना अकस्मात ज्यो गजाली घडटात त्यो डिजास्टर हें तेंच जालां हांगा ह्याय बाबतींत डू यू थिंक फ्रॉम डिजास्टर मॅनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आर वी प्रिपेर्ड हांव कित्या खातीर हो प्रश्न विचारता कारण 2 दिसां उपरांत काल राती मुख्यमंत्र्यांक वचून मिटींग घेवची पडली थंय राज्याचे फॉरेस्ट मिनिस्टर जे लोकल MLA आसा थंयचे लोकल MLA देवियार आनी हांकां सगळें हाडून बसून ती अधिकाऱ्याक घेवन मिटींग घेवची पडली डोंट यू थिंक दीस व्हेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ आवर डिजास्टर मॅनेजमेंट प्रमोद हेच्या पयलीं पियर्डा जी आग लागलेली त्या आगीच्या डिस्कशनाच्या वेळाचेरूय आमी सांगलेलें की डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑन पेपर आणि डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्चुअल हातून खूब फरक आहा आणि म्हणजे जशे फॉरेन देशांनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची यंत्रणा आसता पळय तशें आमी हांगा एक्सपेक्टूच करूं शकना फक्त ती लागलो उजो मागीर पालयता तो हिरो पूण एक गजाल आमकां स्पेसिफीक ह्या डिस्कशनाक मान्य करची पडटली आनी आय सॅल्यूट टू ऑल फायर फायटर्स द वे अवर फायर फायटर्स आर डुईंग देयर सर्विसीस ह्या गेल्या 8-15 दिसां भितर जाग्या जाग्याचे जे उजो लागपाचे जे घटना घडल्या थंय ज्या पद्दतीन आमचे फायर फायटर्स काम करतात पळय तांकां खरेंच सॅल्यूट करपाक जाय आनी फायर फायटर्स हेच आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट जाल्ले आहा म्हणजे कितेंय जावं माजर सुद्दां जर खंय बायन पुलीस आनी फायर फायटर पुलीस बाबडे येतात आणि ते फक्त सांगू शकतात न्यूज वाचल्या की एक कोण तरी बायल पणजे फिरताली जी मेंटली स्टेबल दिसनाशिल्ली ती कितें करपा जाय पुलिसेक आपयले पुलिसेन ती गाडये घालून कितें करप त्या पुलिसांनी मागीर ती खंय धाडली कितें केलें ती परत तुगे आयली प्रमोद डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो जर तूं प्लॅन पळयशीत जाल्यार विलेज वायज तेंच्यांनी एक ग्रुप्स तयार करपाक जाय तांकां ट्रेनिंग करपाक जाय डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी अंडर आनी जेन्ना उज्याचे जर समजा घटना घडल्यो जाल्यार हाव टू टॅकल दॅट सायक्लोनाचें जालें जाल्यार कशें टॅकल करपाचें पावस पडलो आनी डिजास्टर जालें जाल्यार अशी तांकां एक ट्रेनिंग दिवन एक परमनंट डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम हे गांवां तयार करपाची योजना त्या स्किमीन आसा आय अग्री विथ यू पूण हांव कित्याक विचारता कारण आज सरकार म्हणटा की दीस इज मॅन मेड सो जेन्ना डिजास्टर नॅचरल आसता तूं म्हणटा ती गजाली बरोबर मॅन मेड आसतना कितें कारण देर आर 2 थिंग्स नाव वन गव्हर्मेंट इज नाव क्वायट कॉन्फिडंट दॅट दीस इज मॅन मेड एट द सेम टायम ज्वेल देर इज अ रिपोर्ट बाय गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज अँड दिस रिपोर्ट वॉज इन 2020 जो गेलो MOEFच्या आनी अप्रूव केला की ड्यू टू क्लायमेट चेंज कोस्टल स्टेट्सां भितर वायल्ड फायराचे इन्सिडंट फुडल्या 2-3 वर्सां भितर वाडटले म्हणून आनी हो रिपोर्ट आज जेन्ना रिपोर्ट रेडी आहा थंय हांव म्हणटा सपोज दीस इज नॉट मॅन मेड दीस इज नॅचरल एज द रिपोर्ट क्लेम्स तशी जर आसा जाल्यार मागीर आमची प्रिपेर्डनेस कितें प्रमोद एक म्हणजे सरकारान डायरेक्ट मॅन मेडाचेर जे सरकारान स्टेटमेंट केलो पळय तो खरो म्हणजे सरप्रायझींग म्हणजे मॅन मेड जर सरकार म्हणटा गेल्यार बाबा कितें आसा
तांकां कितें हें मेळ्ळां हय मोटीव कितें किंवा कोणी तें केलां कितें तरी आसपाक जाय. डायरेक्ट तुमी मॅनमेड म्हटलें पळय तितून आनीक लोकांच्या मनान संशय दुबाव वाडला. एक जालें. दुसरी गजाल तुका प्रमोद सांगता आयजूच IMDन हें केलां की फुडले 2 दीस हीट वेव आसतली म्हणून. आतां तुका एग्जांपल सांगता आयज हांव ऑफिसासून सकयल केन्ना हांव दनपारां जेवपाक वचपाक भायर सरलो म्हाका गाडयेक हात लावपाक जायना इतली गरज आनी म्हाजे सिटाचेर ते पावसान कवर घालता पळय ते तशें आसलें. तुका सांगता ते स्प्रेड जालें हिटीन अक्षरशः स्प्रेड जालें म्हणजे तूं बोट लायशी जाल्यार जेन्ना आमी उजार दवरता पळय तशा परिस्थिती. एका फ्रेंडान सांगलेलें 2 दीस पयलीं की भुरग्यां स्कुलांतल्यान आयलीं आनी स्कुलांतल्यान येतकीर तांकां पिवपाक दिलें घरा कडेन कितें तरी ती पिलीं आनी विदीन कपल ऑफ मिनिट्स तांणी सगळें ओकून काडलें. सो इतली गरमी सद्या भुरग्यां इवन क्लासरुमा भितर भायर त्रास करता. ही गरमी जर तूं पळयशी जाल्यार तूं म्हणटा तशें हे वायल्ड फायर ही आसतलेच आनी हेका सरकार ज्या पद्दतीन मॅन मेड म्हणटा पळय इट वील क्रिएट सस्पिशियस जातले आनी एकामेकाचे लोक दुबाव घेवपाक लागतात. बरोबर. जल हाव डू यू लुक एट इट? देयर इज अ रिपोर्ट which clearly indicates that during these months and during these years this is going to be a common phenomenon. The report is prepared by the action group of the state itself. And on the other hand, now when these kind of incidents are actually happening, government is pointing towards a man-made factor. Even Chief Minister yesterday pointed towards a man-made factor. So Forest Minister, Health Minister is also pointing towards a man-made factor. How do you look at this? On one side there is a report, on the other side there is a statement of the government. See, that report also is, IMD and that report is, talking on the similar lines, where there is going to be a heat wave, and they अशें म्हणटा की because of this heat wave, there could be small triggers, for to trigger a fire. Correct. Even a plastic which can melt and can trigger a fire. So ते म्हणतो एक कंप्लीट वेगळो भाग आसा what can trigger a fire in terms of high heat conditions. पण तो एक भाग आसा आनी दुसरो भाग आसा तो आमी आतां एक सस्पिशन घालता की हो मुद्दम लायला म्हणून उजो. ओके, दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. बिकॉज हें जालें अशें तर चल्लें की जाल्यार म्हाका तुजो राग आसा आनी म्हाका तुजी रिवेंज घेवपाक जाल्यार हांव वयतलो आनी तुजे एका प्लांटेशनाक उजो लायतलो. सो दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. इफ इट इज अ नॅचरल फिनॉमिना देन वील हॅव टू बी रेडी विथ आवर डिजास्टर मॅनेजमेंट. आनी हें जें रिवेंज कोण म्हणटा साबोटाज वा आर्सन जें कितें म्हणटा तेजेर आमकां मागीर एक स्टडी करची पडटली. नॅचरल फेनोमेना 2 गजाली आसात. एक, इफ इट इज अ मॅन मेड थिंग यू नीड टू बी प्रिपेर्ड फ्रॉम द इन्व्हेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू. If it is natural, that investigation part is not there. But as far as the tackling of fire is concerned, in both cases it is the same preparedness that is required.